मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंया खातीर जिखून येतले अशेच उमेदवार दिल्यात. दक्षिण गोंयचे सांगचे जाल्यार भाजपा उमेदवाराक व्हडा मतांची आघाडी मेळटली हातूंत दुबाव ना, पूण उत्तर गोंयचे मात सांगपाक शकना अशें मत मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें उक्तायलां. स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन बोथ नॉर्थ अँड साऊथ म्हणजे प्रत्येक जाणाकडे फीडबॅक घेवपाक आनी जशें हांव सांगीत आसा फीडबॅक सारको सुंदर आसा. बोथ सीट्स वी आर व्हेरी कम्फर्टेबली प्लेस्ड आनी हांव चड करून दक्षिण गोवाचे उलयतां. हांव हांगा येयचे सुद्दां लोकां कडेन उलयत येयल्लो ओपिनियन मेकर्स फिल्डान आहा ते फिल्डान भायर आहा ओपिनियन कितें बिकॉज शी इज अ न्यू कॅन्डिडेट डिफरंट कॅन्डिडेट फ्रॉम द one of the mill politician, not a politician exactly. So people have accepted that. And being a woman, women also are going to rally and vote for her. And I think all this matches up to the performance of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the national level. आणि लोकांनी पळयला पयले काय जायना आसलें तें आतां गोंयांत जावपाक लागिल्लें आसा. इतलो डेव्हलपमेंट इतलो विकास इतल्यो स्किम्यो डबल इंजीन जे आमी म्हणटात ते तरी जातले जाल्यार चालूच उरपाक जाय. ताका लागून म्हाका दिसता स्पश्ट लोकांनी एक निर्णय केल्लो आसा आनी एवरी डे इट इज द नंबर्स आर इन्क्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ पीपल गोईंग टू वोट फॉर आवर कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी धेंपो. हें खरें दिसता. उत्तरानूय म्हाका दिसता चित्र क्लियर आसा. थोडेशे वीक पॉयंट आसा ते आमी कितें ते उलयलां आनी ते कशें कोण वयतले कवर अप करतले. कॅम्पेन तशी बिल्डअप जावन दोनूय सीट म्हाका दिसता कम्फर्टेबल विन आसतली विथ क्वायट अ बिग मार्जन. इन फॅक्ट साउथ इट इज गोइंग टू सरप्रायज पीपल एज आय एम सेइंग मार्क माय वर्ड्स 50-60,000 मार्जन आसा.